Song A35. तुझे सरसे आयला दोनिया मोसो तुझी मागो मागो काम का Aic tortosa somestaci doin bagoi gorosamci Aic tortosa somestaci doin bagoi gorosamci बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रभुनो आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता दुसऱ्यांची तुमी नीत करूं नाकात आनी देवूय तुमची नीत करचो ना देवान तर आमची नीत केल्ली जाल्यार जायतीं कारणां आसलीं आमी पुर्ती न्हय आसलीं देवा मुखार उबी रावंक पूण देव आमकां वळखता देव आमकां समजता आनी देव आमकां पावता आमी पुर्ती न्हय जाल्यार आनी देव तर आमकां नीत करिनासतना बक्षिता जाल्यार दुसऱ्याची नीत करच्या आदी आमी चिंतूंक आनी फावो ते मनान दुसऱ्याच्या मना प्रमाणे पळोवंक आयज तोच देव आमकां उडास करता ही चिंतनां मनान धरून ही मिसाची भेट भेटयतना आमकांच आमी देवाक उबारुया हे मिसान अपोलोनिया कामिलो हिच्या आत्म्या पासत आमी मागता देवान तिका सासणेक सूख दिवं म्हणून मागया आनी फावो त्या मनान तयारी करच्याक आमची पातकां उडकून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्पविरा देवाक आनी तुमकां बाबा बडिलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध बसत भाग्य सदांच सांकवार मारीक सोदा घेवन कागाने भोगता आनी तुमकां बाबा बडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक पातून मागता सर पुदिला देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थना देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप आजारियाच्या राजान सगळ्या गांवांचेर दाट घाली आनी समार्याशी पावून 3 वर्सां थंय तो वेडो घालून रावलो होजियाच्या राजवटकेच्या 9व्या वर्सा आजारियाच्या राजान समार्या जिखून घेतली आनी इस्रायलांतांक एझेरियाक व्हेली तांकां ताणें हाला गांवांत गोजांच्या हबोर नदीशी आनी मिडियाना लोकांच्या
शारांनी दवरली. अशें घडलें कित्याक ज्या सर्वेस्परा देवान इस्रायलांक इजिप्ताच्या देसांतली फारावच्या चोपक्यांतली भायर काडलोली, त्या देवाचेर ताणें पातक केलें. ज्या राष्ट्रांक इस्रायलांता खातीरूच सर्वेस्परान आपल्या देसांतली धांवडायलोली, त्याच राष्ट्राच्यो चाली रिती पाळून ती दुसऱ्या देवांक बुजूंक लागलीं. तोरी पर्यंत पुरोवाद्या वरवीं आनी देवाच्या दर्शन घेतलेल्या सोर ऋषी वरवीं सर्वेस्परान इस्रायलांक आनी जुडांक अशी एक शिटकावणी दिली: तुमच्यो खोट्यो वाटो सोडात आनी हांवें तुमच्या पुर्वजांक म्हज्या सेवकांक प्रवादी वरवीं हुक्म घालून दिल्ल्या आख्खे समर्थी प्रमाणें म्हजी आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. पूण तीं आयकना जालीं. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर बावार दवरूंक नासलो म्हूण, पूण तांच्या ओन तीं ओदीक आपल्या वाड्याची जालीं. ताच्या कायद्याचेर ताणें विसर घालो. तांच्या पुर्वजां कडेन ताणें केल्ल्या कराराचेर तांणी बेपरवा केली आनी तांकां शिटकावणी दिली ती ताणें मानून घेवंक ना. हाका लागून इस्रायलाच्या सर्वेस्पराचो राग एकदम पेटलो आनी आपणा सोरचिल्ली ताणें ताका पयस केलो. जुडाच्या कुला भायर आनी कोण उरलो ना. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब, तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. जबाब, तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सोडून दिलीं, आमचें बळ मोडून उडयलें. तुजो राग आमचेर पेटलो, पूण आतां परतून आमकां पाव. जबाब, तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. तुवें बिंव कापुशी केलें आनी ती फुटली. आतां फुटी पडलोल्या तुवें सारक्यो कोर. ती पोळे लोकतात दोलतात. तुजे पोरचेक तुवें बरीच दोटकायली. तकलेक चोडटा तसलो तुवें आमकां सोरो वांटून दिलोय. जबाब, तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, खरेंच तुवें आमकां सारकीं सोडून दिलीं. आमचे फोर्जे बरोबर कित्याक म्हूण आतां तूं भायर सरनाय. आमच्या हाल उपरोद्याच्या वेळार तूंच आमकां पाव. मनशाचो आदार म्हणल्यार कांयच न्हय. जबाब, तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचें उतर जिवें आनी सोडसोडीत. तें ताच्या काळजाचें उद्रेक आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना. कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो आनी तुमी जगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जगतलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा तें कुस्कूट तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना.
तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या भावाक तूं कसो म्हणटाय, राव तुज्या दोळ्यांतले कुस्कूट म्हाका काडून दी. ढोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले कुस्कूट काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणली तुका क्रिस्ता. बाबा बडिलो, नीत करप टू जज हें आमच्या जिवितांत आत्मेंत न्हय, खंय तर दुवर आसा जाल्यार पयस आमी म्हणटा थंय उजो आसतलोच. पूण घडये उजो ना जायत. आयज काळ स्मोक मशिन्स आसा. वो एक नीट बॉडी आमी एक बालदेंत उदकान घातली जाल्यार ती वांकडी दिसता. ती बॉडी वांकडी न्हय, पूण दोळ्यांक ती वांकडी दिसता. कित्याक नदरे मदें आनी बॉडये मदें एक मिडियम आसा आनी तो म्हणल्यार उदक. हें उदक ती बॉडी वांकडी कशी दिसूं दाखयता. वो एक फ्रूट कसलें, समजे एक आंबो बरो तर तो ओळडुलो जालोलो आसा जाल्यार आमी ताका पळोवन म्हणटा हो पिकलोलो आसा, गोड आसतलो. पूण घडये तो भितर गोड ना जायत. पूण असले जजमेंट नीत आमी जायते जाणां करता. पूण आयज जेजू नीत करूं नाका म्हणटा तेन्ना असले जजमेंटाचेर तो उलयना. तो नीत म्हणटा तेन्ना रॅश जजमेंट आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन. दिसलें, मनाक दिसलें, तोंड उलयलें, असलें जजमेंट, रॅश जजमेंट. तें घडये सारकें ना जायत. कित्याक पूर्णतायेन आमकां जजमेंट करच्या आदीं समजणी ना. आनी हाका लागून जजमेंट करता जाल्यार म्हजें लिमिटेड मायंड आसा, थोड्योच वस्तू हांव जाणा त्या प्रमाणे जज करता. समजुया सगल्योच तर वस्तू जाणा आसल्यो जाल्यार असलो जजमेंट जावचो नासलो. आनी दुसऱ्या मनशाक घडये इट कॅन बी हार्मफूल. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा नीत करूं नाका. थोडे फावटी उलोवंक जाय म्हूण उलोवन आमी जजमेंट करता. थोडे फावटी दुसऱ्याक सोकला उडोवंक आमी असलो जजमेंट करता. थोडे फावटी आपणाचें लिपोवंक असले जजमेंट करता. थोडे फावटी आमी करिना पूण दुसऱ्याचे चुकी काडटा. जेजू म्हणटा तुज्या दोळ्यान पाटी आसतना दुसऱ्याचे कुस्कूट कित्याक काडटाय. तर असल्या जजमेंटाची जेजू करता. आनी देवान तर आमची नीत संवसारांतूच केल्ली जाल्यार असलो जजमेंट आमी करूंक पावचे नासले. कित्याक दुसऱ्या बाबतीन दुसऱ्याचें मन काडीज ओळखूंक आमकां गरजेचें. इंट्रिन्सीक नॉलेज आमी म्हणटा ताका, भितरली नॉलेज दुसऱ्याची. घडये एकलो मनीस तितले भाशेन मागता ते भाशेन दिना जायत, पूण भितरल्यान ताची कितें गरज ही आमकां गमना. थोडे फावटी भितरली नदर दुसऱ्या मनशाची जाणा जावंक आमकां गरजेचें. घडये आमची नॉलेज लिमिटेड जायत. घडये आमची नॉलेज फकत आमी जाणा तितल्याचीच. बियॉन्ड दॅट वी हॅव नेवर सीन. सो असली नदर आयज आमकां दर एकल्याक मागुया. आनी नीत करच्या आदीं दुसऱ्याच्या पावलांनी चलूंक, दुसऱ्याचे दूख कश्ट ओळखूंक, दुसऱ्याक हांव वाड जावंक आदार करता वो सोकला उडोवंक आदार करता हें पळोवंक आनी त्या प्रमाणे ही नीत करची वो ना ती समजूंक असलें मौन दर एकल्याक आमकां मागुया. अदीक करून देव म्हजी नीत करिना म्हणटच हांवें दुसऱ्याची नीत करची वो ना हें मनांत चिंतुया. आनी तोंडान उलोवच्या आदीं मनांत तें हाडून काळजांत तें बाळगून खरें आनी वायट, खरें सोत वो फोट हें जाणा जावंक वावरी. आनी तेन्नाच देवूय आमची नीत करचो ना.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिनवास जावन तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिनवास जावन आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सत्पदिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योजना मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमचें अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर कड्यान चलताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उपकार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया. सोमिया जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबापणीची काकलूत कर
तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. करीत भाशेन आयज वाडदीस समारंभतल्यांची आपल्या लग्नाचो दीस पाळटल्यांची सगळ्यांची तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मरे देवाची माई संगाती भाग्यान दोन दुतांनी सर्व काडकुपा मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. दोन दिसा आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्याक आसा तसो समजून घेवंक, भितरलें मौन काडीच ओळखून घेवंक आनी नीत करच्यांनी चिंतूंक नसलें मौन दर एकल्याक आमकां फावो कर म्हणून जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनान मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळीं पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिली. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाली. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you.
Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या उमळीक कुडी रोगताच्या जेवणांत तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सपदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोल उपकार. Argatuka somia, Argatuka donia, Argatuka, Argatuka, Argani sasna. Tu vemma caros loi tu somo corcia. Tu vemma capos loi tu citacri corcia. Tu vemma cavins loi sasnan sucat paucia. Ori maca favonoi, somia maca favonoi. Tori maca favonoi, somia maca favonoi. Argatuka somia, Argatuka donia.